जुळावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवड 14 वड 23 ते 29. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली, आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो, आनी ताचे दाय येतल्या आनी ताचे सोवे तिकाण करतल्या. म्हजो मोग करिनात ती म्हजी उतरां सांबाळिनात, आनी तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां धाडटलो तो शारुती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात. सगळी भिरांत सोडात. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां, अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापाशी वेतां म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेवून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी बाबा धरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.